नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेले स्वागत. आज पळयात आयचे मुख्य खबरो. अस्नोटी भगतवाडा फाल्यां वनांतली जात्रा. गांवची अभिवृद्धी करतल्यान निस्वार्थी उरूं जाय. श्रद्धा नाईक. सदाशिव गडार स्मृती संगीत संमेलन 26 डिसेंबराक. मुर्डेश्वराचे प्रसिद्ध उद्योगपती R.N. शेट्टी हांगेले निधन. बेकायदेशीर कारचेर गोवा सोरो व्हरता आसतना 2 जाणांक अटक. आता सविस्तर खबरो. अस्नोटी भगतवाडा फाल्यां वनांतली जात्रा. कारवार तालुक्याच्या अस्नोटी भगतवाडा हिंगा श्री गणपती रवळनाथ महामाया देवस्थानाची वार्षिक वनांतली जात्रा म्हूण प्रसिद्ध आशिल्ली जात्रा 18 डिसेंबराक जातली. ह्या वर्साक कोविड महामारी लागून ही जात्रा साध्या पद्धतीन करची अशें देवस्थान कमिटीन ठरयलां. सार्वजनिकांसाठी जावचे ह्या वर्साक वनभोजन जायना. पालखी वनात वचून साध्या पद्धतीन देवाले धार्मीक कार्य जातले. रात्रीन मनोरंजनाचो कार्यक्रम जायना. आयतवारा सकाळी श्रीची पालखी प्रतिवर्षा प्रमाणे तीर्थाबाई कडेन स्नान करून परत देवळा कडेन येतली. देवाल दर्शनासाठी येतल्या भक्तांक मास्क आणि सामाजिक अंतर पाळण दर्शन घेवन श्रीच्या कृपेक पात्र जावचे अशें त्या देवाचो कुळावी दयानंद देवदास हांणी कळयलां. कार्तिक म्हयनो सरलो तशी बायलांक वेध लागतात ते मार्गशीर्ष म्हयन्यांत येता त्या महालक्ष्मी व्रताचे. आपल्या घरकाराक बरें आरोग्य मेळचे आणि धनलक्ष्मीची कृपा आपल्याला घरात सदांच उरची म्हूण ही बायलां हे व्रत करतात. कांय आंकवार चली बी हे व्रत आपल्याक विष्णू स्वरूप घरकार मेळचो म्हूण ह्या मार्गशीर्ष ब्रेस्तार निमित्यान बाजारात फुलां फळां ह्या सामानाची दर वाडील आशिल्ली तरी लोक खरेदी बाजारात गर्दी करतात. 1919-20 सालाच्या नबार्ड RIDF योजना भितर कारवार तालुक्याचे GMPF 25 बाडा भितर 5 खोल्याचे बांदकामाक आज भूमिपूजन कारवार शासकीय रुपाली नाईक हिमी केले. ह्या वेळार त्यांनी सांगले की शिक्षण प्रत्येकाले हक्क आसा. सरकारी शाळेच्या उन्नतीसाठी आणि भुरग्यांक उत्तम शिक्षण दिवचेसाठी सरकार कटिबद्ध आसा. सरकारी शाळेत मूलभूत सुविधा दिवन सगळ्या वर्गाक बरे शिक्षण दिवूक सरकार मुखार आसा. ह्या वेळार कारवार मंडळाचे अध्यक्ष श्री नागेश कुर्डेकर, वार्ड नंबर 23चे सदस्य श्री मनोज बांदेकर तसेच नगरसभा सदस्य आणि स्थळे उपस्थित आशिल्ले. मुर्डेश्वराचे प्रसिद्ध उद्योगपती R.N. शेट्टी हांगेले आज सकाळी हृदयविकाराच्या झटक्यान मरण जाले. पुराण प्रसिद्ध मुर्डेश्वर क्षेत्र विकास जावूक हेमी कारणीभूत आशिल्ले. हेमी शेतकरी कुटुंबात जन्म घेयले. R.N. शेट्टी हेमी मुर्डेश्वरात 123 फुटाची ईश्वराली मूर्ती निर्माण करून प्रसिद्ध प्रवासी आणि धार्मिक स्थळ निर्माण केली कीर्ती हांकां मेळटा. हेमी मुर्डेश्वर देवस्थानाचे अध्यक्ष आशिल्ले. 1967 सालाक R.N. शेट्टी अँड कंपनी सुरवात करून वैद्यकीय आणि शिक्षण क्षेत्रात देश आणि विदेशात नाव कमयले. 1928 सालाक जन्म जाल्ले R.N. शेट्टी हेमी 93 वर्सांचे आशिल्ले. हेमगेले मरणाक गण्य व्यक्तीन दुःख प्रकट केला. गांवची अभिवृद्धी करतल्यान निस्वार्थ उरूं जाय. हणकोण गांवांत अभिवृद्धी जावूं जाय जाल्यार ग्रामपंचायत सारख्या क्षेत्रांतल्या अभ्यर्थीन प्रयत्नाची पराकाष्ठा करूं जाय. गांवच्या मतदारांक निवड दिल्यानंतर रातगई बादगई अशी जावूं जायना. गांवच्या अभिवृद्धी खातीर सरकार येयलो फंड सारको उपयोग करूं जाय. त्या पैशाचो दुरुपयोग करूं जायना अशें मत हणकोण ग्रामपंचायत अभ्यर्थी सौ श्रद्धा चंद्राक्ष नाईक हेमी उलोवन दाखयले. हणकोण गांवांत एक व्हड उदकाचें डॅम आसून सुद्दां गांवच्या लोकांक पिवच्या उदकाची सोय ना. कोणाल्या घराक कारण असल्यार उदक दुसरे कडचे हाडचें पडटा. गांवच्या लोकांले कश्ट सुख अभिवृद्धी जावूं जाय जाल्यार एक पंचायत सदस्य म्हूण निवड येयल्यार गांवची सेवा करूं जातली अशें तेमी म्हणलें. BSc पदवीधर श्रद्धा केंद्रीय विद्यालय चेंडिया हिंगा शिक्षकी म्हूण काम करताली. ल्हानपणापासून समाजकार्याची आवड आसून ती करूंक ताका संदी मेळ्ळी ना. लग्नानंतर परदेशात आफ्रिकेत तांजानिया हांगा 9 वर्सां रावन आता माय देशाक आपले घरा हणकोण येवन गांवची अभिवृद्धी पळोवन घरकाराल्या सहकार्याच्या धैर्येन आपूण स्वता ग्रामपंचायत निवडणुकीक रावचो निर्णय घेवन घरकाराल्या मदतीन मतदाराल्या घरान वचून तेमगेली समस्या जाणून गेली. तेन्ना प्रत्येक कडेन फक्त उदक आनी रस्तो हे जो मोठो प्रश्न लोकांन उलोवन दाखयलो. गांवांत अभिवृद्धी जावन बदल जावचे जाल्यार मुळांतल्यान सुदारूंक जाय. ह्या उद्देशान श्रद्धान अभिवृद्धीच्या आकांक्षेन हणकोण ग्रामपंचायत निवडणूक लडोवची ठरयला. एक पदवीधर सदस्य ग्रामपंचायती मेळटले म्हूण गांववाल्यालो ताका बरोच प्रतिसाद मेळ्ळा आणि गांववाल्यान ताका निवड हाडतलेच हो पण दवरला.
कारवारच्या सदाशिवगडचे पंडित बाबूराव बानावळी आणि तेमगेल शिष्य पंडित विश्वनाथ गडकर संगीत प्रतिष्ठानतर्फे 24वे संगीत संमेलन 26 डिसेंबरात सांजेचे 4 वाजताना चित्ताकला श्री महामाया देवस्थानच्या सभागृहात आयोजित केला। या वर्षाक कोविड महामारी लागून हे संगीत संमेलन कार्यक्रम साध्या पद्धतीकडचे ठरेला असे प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष श्री मदन मडगईकर आणि प्रसिद्ध तबलापटू चंद्रकांत गडकर हेमी कळेला। या कार्यक्रमाचे उद्घाटन बँक ऑफ इंडियाचे व्यवस्थापक सुरजित कुमार सतपती हेमगेल हातान उद्घाटन जातले। या संमेलनात 3 सत्रात कार्यक्रम जातले। पहिले सत्रात उदयोन्मुख तबलापटू सुमन देवाडिगा, सिद्धार्थ मडकईकर, साई किरण नाईक, राजेश सैल, विराज गडकर हेमगेल तबला वादन जातले। दुसऱ्या सत्रात गायनाचा कार्यक्रम जातलो। रेश्मा भट कुमटा हेमी गायन सादर करतले। अखेरच्या सत्रात धारवाडचो तबलापटू संगीत निसार अहमद हेमगेलो तबला सोलो कार्यक्रम जातलो। त्यांना चंद्रकांत गडकर तबल्यार तर गोंयचो दत्तराज माळसी हार्मोनियम साथ करतले। कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन ओमकार कुलकर्णी गोवा हेमी सांबाळटले। सगळ्या संगीत प्रेमीन मास्क आणि सामाजिक अंतर पाळून कार्यक्रमाचो आनंद घेवचो अशें प्रतिष्ठान वतीन कळयलां। बेकायदेशीर कारचेर गोवा सोरो व्हरत असताना 2 आरोपीक अटक। बेकायदेशीर कारचेर गोवा सोरो व्हरत असताना 2 आरोपीक अटक करून तेमच्यान 45,000 रुपयाचो सोरो आणि 1 कार जप्त करून घेतली। ही घटना कारवार तालुक्याच्या जड्डीगुद्दे लागीं घडली। मुर्डेश्वराचो नागराज आणि गोंयचो विघ्नेश्वर हे दोन्ही आरोपी वेगनर कारी भितर 54 लिटर गोवा सोरो कारवारच्यान मंगळुरा कडेन व्हरत असताना CPI संतोष शेट्टी हेमगेल नेतृत्वात ग्रामीण ठाणा PSI रेवण्णा सिद्धप्पा हेमी ह्या आरोपीक अटक करून बेकायदेशीर व्हरचो सोरो आणि कार जप्त केली। हाचे बद्दल ग्रामीण ठाण्या भितर तक्रार दाखल जाला। ह्या वेळार ग्रामीण ठाण्याचे कर्मचारी सचिन, महेश, इब्राहिम, मंजू, संतोष हजर आशिल्ले। इतल्यान आयचे कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगाच सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।